आम्ही एक निर्धार घेतला की जानेवारी महिन्यात गोंयांत आम्ही एक अखिल भारतीय परिषद जमयतल्या सर्व लिपीक समान हक्कां या विशयांत लोक जमतलो आणि गोंया सरकाराचेर आम्ही दबाव घालून पळयता की गोंयच्या राजभास कायद्यात रोमी लिपी ही तांणी सर्वयचे चळवळ चलयतले कित्याक म्हळ्यार एक लिपी एक भास ही चलना। आयज हांगा मेंगलोरांत ठराव जालो, कर्नाटकी जायती असोसिएशन हांगा आसली, तांणी सगळ्यांनी ठराव घेतला की आमी जानेवारीच्या म्हयन्यांत भारतीय कोंकणी महासभा घडोवन हाडची म्हूण जातली। जानेवारीचे 3 तारखेर रवींद्र भवनांत आनी मागता सगळे कोंकणी मोरया लागीं सगळीं एसोसिएशन्स हे तिनूय स्टेटीन आसा, जे कर्नाटकान, मल्या केरळांत, महाराष्ट्रांत, मुंबय आहा, तेणी सगळ्यांनी एसोसिएशनांनी हातून भाग घेवचो। हे जावन आसा व्हडलें स्टेप। पयलेच फावट आमी एकवटाची पावलां मारतात। हांवें सुरवातेक असो एक पावल उबारलेलें की गोंयांत राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर ओनीत जाल्या ती सोंपोवपाक। पूण आतां अशें दिसून येयलां ही रोमी लिपीचेरच ओनीत न्हय, पूण बाकीच्या नागरीक सोडून बाकीच्या सगळ्या लिपयांचेर ओनीत जाली आसा कोंकणीच्या। आनी ही ओनीत सोंपोवंक आतां ग्लोबल कोंकणी फोरम हाच्या फुडारपणा खाल अखिल भारतीय कोंकणी महासभा जाता आनी ते सभेक हो विशय येतलो।